पाणलोट वाठारात उदक येवचें न्हू ह्या खातीर सकल वाठारांतल्या ओरुले सावन मायमोळेच्या मुखेल ड्रेनेज पॉयंटा मेरेन बॉक्स कल्वर्ट करतले। तशेंच मेस्तावाडो आनी हेर वाठारांनी रस्तो रुंद करपा खातीर रेल्वे कडल्यान अतिरिक्त जमीन घेवपाचो यत्न करतात। वास्कोचो आमदार दाजी कृष्णा साळकारान सांगले। नगराध्यक्षाक घेवन तेणें मायमोळे पळोवणी केली। वास्कोन आमी ह्या वर्सा पळयलें की जे फ्लडिंगे खातीर जायतो त्रास जालो। बेलाबाय ओरुले ह्या भागान उदीक सांठोवन उरलें आनी लोकांच्या घरांत बेगीन गेले। पूण हेचें कारण आसलें की जे हांगा जे फाटल्यान जे कल्वर्ट दिसता, जे रेल्वे ट्रॅका पसून जे कल्वर्ट गेला हे खंय तरी एक आहा आनी ते खंय तरी एक्झीट उदीक जावपाक तेच्या खातीर त्रास जातालो। दुसरें म्हणटा थिंगा जी कॅचमेंट एरिया आसली थिंगा खंय तरी लँड फिलींग जालें आनी तें जें उदीक पास जावपाक जाय आसलें तेका त्रास जातालो। ह्याच संदर्भान आयज दाजी सर्कल जे हांगासले आमदार आहा हेंच्यांनी आयज इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी पळोवन रेल्वेच्या डिपार्टमेंटाक हाडून दाखयलें की हांगा जे कल्वर्ट आहा हेका आनी एक खंय तरी आनी एक कल्वर्ट जाय जेणे करून जे उदीक आहा एक बरे तरेन फ्लो जातलें आनी हांगासून जे उदीक जे हांगा सांठोवन उरता ते खंय तरी आवट जातलें। दुसरें म्हणटा तें जे लँड फिलींग जाल्ली जे ग्रावंड एसजी ग्रावंडा खातीर ते खंय तरी थिंगा एक बॉक्स टायप कल्वर्टूय घालपाचो तेंचो प्लान आहा आनी ते बॉक्स कल्वर्ट घातले जाल्यार खंय तरी उदीक थिंगासून जे पास जावपाक जाय ते डायरेक्टली पास जातलें आनी हांगा दोन जर कल्वर्ट येत जाल्यार हांगा जे उदीक भरता जे लोकांच्या घरांनी वयता ते खंय तरी कमी जातलें आनी हांगासलो जो परमनंट सोल्युशन हें जातलें अशें तेंचें म्हणणें आहा। आनी ही जी रेल्वेची ट्रॅका पसून जे उदीक वयता आनी हे सरावंडींग भाग आहा हो लो लायिंग एरिया आसल्या कारणान लोकांक जायतो त्रास जाता आनी एवरी इयर हांगा उदीक भरता तेन्ना आमदारान सांगलां की हेच्या बेगीनचे बेगीन काम करून घेतलें आनी ह्या संदर्भात तेंच्यांनी सीएमा कडेन उलयल्लें आसा। एक तर सिटीन सगळ्या कडेन फ्लडिंग जातालें, दोन गोष्टी आशिल्ल्यो। आज तुमी पळयल्यार सिटीन इतलो घोग्यांनी पावस पडून पसून इल्लें पसून फ्लडून ना, कित्याक आमी वेवस्थीत खंय पळय वाट करपा आसा उदकाक ती उदकाक वाट जाय न्ही, खंय तरी वचपाक उदकाक वाट जाय। आतां हांगा कितें जालां, हांगा जे उरुल्लें उदक भरता तें पयलीं ती कॅचमेंट एरिया, पयलीं तें शेत, तो शेतान माती भरली म्हणून उदक खंयचें वतलें, उदक खंय तरी सांठून उरतलें। ताच्या खातीर ताणें आनी डिझायन केलो की ताच्या भोंवतणी त्या ग्रावंडा भोंवतणी ताणें एक हें मारलो वीच वॉज अ रॉंग डिझायन। ते करूंक शकत ना, तूं उदकाक अशी थंयच्यान वाट तशी उदक तशें वचना स्पिडीन। सो आमी कितें करता आतां तें मदल्यानूच तें कॅचमेंट एरिया आसा ताच्या मदल्यानूच म्हणजे उदक जशें येता तशें स्ट्रेट उदक भायर सरपा जाय। सो तो आतां आमी बॉक्स कल्वर्ट तो फूल ग्रावंडाचे सकयल प्रपोज करतात, ताच्या वयर मागीर ग्रावंड येतलो। तें जालें जाल्यार उदक थंय उरपाची संभावना। आमी फक्त हांगा पळोवपा आयल्यार फक्त हांगा उरत काय म्हणून। उडी टू मेस्ता कॉटेजा पर्यंत जो रस्तो आसा तो सामको नॅरो आसा, ते सामको हिंगाचोच रस्तो आसा, तो दोन गाडयो आयल्यो जाल्यार पास जायना। सो ही प्रॉपर्टी आसा ती रेल्वेची प्रॉपर्टी आसा। सो आमी रेल्वेक रिक्वेस्ट केला की तुमी आमकां आनी एडिशनल एक 3-4 मिटर सपोज जागो दी जाल्यार ही फूल एरिया आमी एक व्हडलो रस्तो करता, ताच्या सायडीन बरो नाल्ला डिसेंट नाल्ला बांदता। सो प्रॉब्लेम हांगचो जो परत ब्लॉक जाता। आमी पळयता की हो स्ट्रेच जो आसा हांगा दोन गाडयो पास जावपाक शकना। सो हे जालें जाल्यार सगळें फ्री जातलो आनी आमी मेस्तावाडो बायपासूय आमी आज डेवलप करपाक सोदता। सो हो टोटल बंप रेल्वे म्हणजे तानिया हॉटेला कडल्यान तो हांगा पर्यंत जुंता हॉटेला पर्यंत जे पळय लोक अशें शॉर्टकट वता तांकां बरो व्हडलो रस्तो मेळटलो। सो हाजो खूब यूज जाता। बेलाबाय नालो बांदपाक जाय, अडचण आसली ती रेल्वे प्राधिकरणाची, पूण प्राधिकरणान एनओसी दिल्या देखून फुडलें काम सोंपें जातलें अशी आस्त मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान उक्तायली। पळयात। वास्कोन म्हणजे फ्लडिंग म्हणजे खाली आमच्या वाठारांत जाता, कित्याक ती लो लायन एरिया आनी बेलाबाय आनी ओरुले हे कायमचेच फ्लडिंग जातालें जाल्यार 40-50 वर्सां जालीं। पूण ह्या 3-4 वर्सांनी हांगा जास्ती जावपाक पडलें, कित्याक फक्त पयलीं आमचें जें शेत आसलें तें पुरयल्या कारणान हें आनीक वाडलें। पूण तो जो नल्ला बांदलेलो तो सारको बांदूंक नासलेलो म्हणून आयज आमच्या आमदारान ताका सांगलां एक स्ट्रेट नल्ला बांदचो म्हणून, आनी WRDनूय तें ओके केलें। आतां म्हाका दिसता फुडें कितें जायत म्हणून अशें तशें बाकीच्यो गोश्टी म्हटल्यार रोड वायंडींग जावं पळय आतां आमची बेलाबाय स्टेज आहा ते स्टेजा मागीर खूब कंडिशन जाता, ट्रॅफीक जाम जाता, जे लोक आतां भायणासून येता मेट्रो थंयसर आमकां प्रॉब्लम जाता व्हेकलाक। म्हणून तो एरिया आसा तो रेल्वेच्या हितून आसा, पूण रेल्वेन आमकां ऑलरेडी एक एनओसी दिल्या तो नल्ला बांदपाक। तो नल्ला बांदतना मागीर आतां आमी तेचे कडेन एनओसी मागल्यार आमकां रोड वायंडींग खातीर ती एनओसी दिवची म्हणून, आनी ते ऑलरेडी एग्री जाल्लेले आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी संगीता ओली।